Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. आणि आज झालंय 9:30 आणि हांव तेका जेवण पळय बाबा पॉरेज केल्ली सो तेका ती लायता आणि आमगे ब्रेकफास्ट दाखयता तुमकां जाय कितें केलें चिकन आलो मोकोडे उकळोले सो तेजे बिश्टी चिली फ्राय केली तेका बी लायता चा पिता and I'll see you all later. Come. See, no, don't do that. Come. Hold. See, I'm going. Bye. Tata. Bye, Princeton. Come. Come. So, आज न्हू तुमकां आंबट टीक रेसिपी करून दाखयतले नुस्तें कसलें केलें जाता हांवें तामशा बोडकांक गेली ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट करूया आतां ओके सो आंबट टीक करपाक पयलीं नुस्तें मीठ लावया सो हिंगा तामस्या बोडकांक येयलें तुमकां जाय जाल्यार कसलें नुस्तें घेवपाक जाता सो आतां हांव तेका इल्लेशें सॉल्ट लायतलें सो इल्लेशें सॉल्ट घाता तें बरें मिक्स करता आणि आता सायडीक दवरया आणि आता आमी मसाला रेडी करूया हेचो 1 इंचची बॉल्सची हांवें टॅमरीन घेयल्या आनी हांवें ती हाफ कप गरम उदकां सोक करून दवरल्या ओके आता हिंगा हेचो रेड चिलीज घेयले सॉरी आनी बारीक कट केले ते आनी वॉश केले ओके हाफ टीस्पूनशें हांवें टर्मरीक घेयला 3/4 स्पूनशें हांवें क्यूमिन घायला ओके 10 ब्लॅक पेपरकॉर्न्स घायले हाफ इंच सिनेमन स्टिक 4 क्लोव्स घायले 5 गार्लिक क्लोव्स हेचो बारीक कट केले ते ओके आणि हाफ इंच जिंजर आनी तूं इल्लें उदक घालें सॉरी 1 सेकंड शुगर घालपा विसरलें ओके आनी हाफ टीस्पून शुगर ओके आनी तितून इल्लें उदक घालें आनी तो ग्रायंड करूया फायन पेस्ट करून घेवपाचो सो हेचो आमगे पेस्ट रेडी आहा ओके सो आतां आमकां खोण मारपाक एक आनियन घेयला बारीक चॉप केलेलो 2 बारीक चिलीज घेयले तुमकां तरी व्हडली हा जाल्यार लांब हा जाल्यार एकू घे ओके 4 कोकम घेयले सोल्ला आनी 2 हांवें गार्लीक केला आनी मातशें स्लायटली धाडायलें तें ओके बेश्टें क्रश केलें तें सो आतां हिंगा आंडी दवरली तापोवन आतां तितून ऑयल घातलें 2 टेबलस्पून ऑयल घालपाचें ओके सो हेचें तेल घायलां आनी तें तापोवलां आतां हांव तितून आनियन एड करतलें आतां तितून क्रश्ड गार्लीक आनी ते चिलीज एड करतलें ओके ते बरें मिक्स करून घेतलें कांद्या मातसो बरो भाजता सो हेचो जालो कांदो आतां तितून पयलीं तें उदक एड करतलें आनी तो मसाला एड करतलें जारां उदक हाडलो तें उदक घालता पयलीं आनी तो मसाला एड करता ओके तो आतां मिक्स करूया मातशें शीज दितें बरो होतकोती रे तेका पयलीं मिरया आनी मागीर हांव उदक एड करतलें सो मसाला रेडी आहा बरो भाजलो तो आतां तितून 2 कप उदक घातलें
सो ताकाच बरो होतकोत येयली आनी मागीर हांव टेस्ट करून चोयतोलें कितून आहा तें आमसाण घायलो न्हू ऑलरेडी बट हांवें कांडुलें सोलां सो ती मागीर टेस्ट करून मागीर घालपाची सो मातशें दी ताका ताका खतखत येयला आनी हांव मात तें मीठ लायलो न्हू नुस्तें तें एड करूया आनी तुमच्या आतां कितें मीठ बिटून आहा जाल्यार टेस्ट करूं जाता ओके मातशी खतखत येयली कित्याक ऑलरेडी नुस्त्या लायलो आहा न्हू सो तेजे हारसान ओट्ट जालें चोय ना टेस्ट करूया आनी तुमचे अकॉर्डिंग टू मूड सॉल्ट घालया ओके आतां तें बरें नुस्तें जावं पासून तें दवरया शिजो सो रेडी आहा आमगे आमटीक आमटीक रेडी आहा आतां सो हांव जेयता आनी मागीर मेळत तुमकां ओके समतें भायल्या मातशी जेन आड पडून आनी तो भायल्या हांवान पियेसन न्हिदले भायर आयज दोगांय तो आतां उठलो जेवपा उठलो I've been drinking milkshake. You're drinking milkshake? Show me your face. You also did mustache. You like milkshake? You like? आयज आम सगळे हांवें हांव नांवान बी येयला तोय नावला आनी प्रिन्सनूय नावलो सगळीं नावली हांवें मागीर सो आतां आमगे व्हिडिओ एंड करपा आयला तुमचो मुगे आयची आमटीका रेसिपी लायक जाली जाल्यार प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय आनी म्हाका सांगाय केस चलती ओके कमेंट बॉक्सान टिल देन वेल टेक केअर एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड बाय बाय गुड नायट